नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीन आयज ओम बिर्ला हांकां एनडीएचे लोकसभेच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हूण नांव जाहीर केलां. विरोधकांच्या वतीन के सुरेश हांचें नांव इंडिया आघाडीन जाहीर केलां. लोकसभेच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचेर सहमती जावंक नाशिल्ल्यान मतदान जालें. लोकसभेच्या सभापतींची एकमतान निवड जावची हे खातीर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आनी पियुष गोयल हांणी आपापल्या परीन यत्न केले, पण तांकां यश येवंक ना. राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की विरोधी पक्षाची राजनिती निंदनीय आसा. लोकसभेचे सभापती हे एका पक्षाचे नासता जाल्यार तो पुराय संसदेचो आसता. ताचे खातीर विरोधी पक्षाच्या खासदाराची लोकसभेच्या उपसभापती पदा खातीर नेमणूक करची अशी मागणी करप हें समान न्हय अशें राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. जहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं. कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की लोकसभेचो अध्यक्षपदाचो उमेदवार सगळ्यांच्या सहमतीन वेंचून येवंक जाय. ते खातीर विरोधी पक्षाचे सहकार्य अपेक्षीत आसा. लोकसभेचो अध्यक्ष हो संसदेचो आसता अशें पियुष गोयल हांणी सांगलें. फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा. इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है. वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो. ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठ. 50 वर्सां पयलीं आयच्या दिसा त्यावेळच्यो काँग्रेस पक्षाच्यो भारताच्यो प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधी हांणी देशांत आणीबाणी जाहीर केली. ताचो निश्चित करपा खातीर आयज लखनौत उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी पत्रकार परिशद घेतली. ह्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें की श्रीमती इंदिरा गांधी हांणी देशांत आणीबाणी लागू करून लोकशाय नश्ट करपाचो यत्न केलो. काँग्रेस पक्षान नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेर गदा हाडली, संविधानाचो अपमान केलो. काँग्रेसीचो चेहरो बदलला पण चरित्र बदलूंक ना. काँग्रेसीक देश केन्नाच माफ करचो ना अशें योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें. 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था. उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था. 18व्या लोकसभेच्या दुसऱ्या दिसा आयज नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पण काल सोपूत घेवंक मेळूंक नाशिल्ल्या लोकसभेच्या खासदारांनी आयज सोपूत घेतलो. काँग्रेसीचे ॲडव्होकेट गोवर कागदा पागडी हाणें हिंदींत सोपूत घेतलो जाल्यार काँग्रेसीच्यो श्रीमती डॉ बचाव शोभा दिनेश हिणें मराठींतल्यान सोपूत घेतलो. भाजपाच्यो खासदार स्मिता उदय वाघ हिणें मराठींतल्यान सोपूत घेतलो. भाजपाचे खासदार अनूप धोत्रे, काँग्रेसीचे खासदार भगवंत बसवंत वानखेडे, एनसीपी शरद पवार गटाचे खासदार अमत शरदराव काळे, शिवसेनेचे नरेश गणपत भास्के, श्याम कुमार दौलत बर्वे हांणी आयज खासदार पदाचो सोपूत घेतलो.
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज आयडीसीचे मंत्री मॉविन गुदिनो आनी आयडीसीचे अध्यक्ष आलेक्सियो रेजिनाल्ड हांचे वांगडा पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आयडीसी एक्झिट सपोर्ट येवजणेचो शुभारंभ केलो। ह्या येवजणेक लागून वट्ट 2 लाख चौखण मिटराचे 423 भूखंड नव्या उद्देजकांक उपलब्ध जातले। ह्या येवजणेक लागून जे उद्देग चलनात तांचे भूखंड दुसऱ्याच्या नांवार करपाक मजत जातली। गोंय सरकार नव्या उद्देजकांक तांचे नवे उद्देग उबारपाक सगळे तरेची मजत करपाक तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। आयडीसी स्टार्ट जाल्या तो पर्यंत आता पर्यंत ही एक्झिट पॉलिसी नाशिल्ली। तोपर्यंत एक्झिट पॉलिसी नासता तेन्ना गव्हर्मेंटांतल्या खंयच्याय बिझनेसाक आमी जर एंगेज जाले आसत जाल्यार तो तसोच पडून उरता। म्हणून सिन्स फ्रॉम द 1980s जेन्ना ल्हान प्लॉट्स घेतले किंवा शेड्स घेतले तेन्ना नो एक्झिट पॉलिसी, सो ते तशेंच पडून आशिल्ले आनी इतके सगळे बंद आशिल्ले। आमी ओवरऑल हाजो सर्वे केल्या उपरांत 423 प्लॉट जवळपास सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी मेळून मोर दॅन 12 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड ही आयडल आशिल्ली। आता हितून कांयच बिझनेस जायनाशिल्लो, सगळे सीक युनिट आशिल्ले, सगळे बंद युनिट आशिल्ले। हे युनिट्स जर परत चालू करतले आसत जाल्यार ताका इनिशिएटीव घेवपाची गरज आशिल्ली आनी ताकाच लागून अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एंड विथ द गायडन्स ऑफ आवर आयडीसी चेअरमॅन Abhishek had taken the initiative, and even though the Secretary Industries Shwetika all supported and they have come up with the Goa IDC exit support scheme, all the industry people they have appreciated and त्यांनी खरोखरच ही खूप इंडस्ट्री एक्झिट पॉलिसी जी आहा ती बरी आसा जेणे करून तितून नवीन बिझनेसेस गोंयांत येवपाक लागतले। 25 जून हो राज्य गिरायक हक्क दीस म्हणून मनयतात। त्या दिसा वैद्यमापन शास्त्र खाते आणि स्वयंपूर्ण गोंय 2 पूज्य ओच्या कार्यावळी खाला जिल्हो ग्रामीण उदरगत एजन्सी, नियोजन सांख्यिकी आणि मूल्यमापन संचालनालय, अन्न आणि वखदा प्रशासन संचालनालय हांच्या जोडपालवान सांखळेच्या रवींद्र भवनात एक खासा कार्यावळ आयोजित केली। या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। या कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य गिरायक हक्क दिसा निमतान परबी भेटयली। FSSI परवानो आणि पॅकर सर्टिफिकेटा विशीं तांणी ह्या वेळार माहिती दिली। प्रत्येक कंज्युमराक खबर आसपाक जाय हांव कितें घेता ते कितले दीस पर्यंत ताजी एक्सपायरी डेट आसा, तेजी क्वॉन्टिटी कितली आसा, ओके, आणि ताका FDA लायसन आसा काय ना हे खबर आसप गरजेचें आसा। ते जर खबर नासले म्हणजे कंज्युमर म्हणजे आमी घेवपी किंवा आमी खावपी तो प्रॉडक्ट घेवन हेका खबर आसप गरजेचें आसा। आणि ते खबर आसपा खातीर आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट खुबशे फावटी बरेच जाण हे आनी कसले डिपार्टमेंट काय म्हणटाले, बऱ्याच लोकांक लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सामान्य मनशाक खबर नाशिल्लें। आम्ही वेट्स अँड मेजर्स जेका म्हणटा जे लोकांची तागडी चेक करण्यापासून त्या पाकिटात असलेलो प्रॉडक्ट कितलो आसा आणि ताजी डेट ऑफ एक्सपायरी आणि तो प्रॉडक्ट खंय जाता हे सगळे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत चेक करता। आणि पहिलेच फावटी येदो व्हडलो कार्यक्रम आम्ही आयोजन हांगासर केला। सरकारान नियुक्त केल्ल्या दृष्टी संस्थेन गोंयच्या सगळ्या दर्यादेगेर तांबडो बावटो लायला आणि लोकांक उदकांत वचपाक मनाय केल्या। दर्या उफाळिल्लो आसा तेन्ना लोकांनी खासा करून पर्यटकांनी दर्यांत पेंवपाक वचचें न्हय अशें कळीत केलां। दादल्यांच्या ICC T20 संवसारीक करंडक सर्तींत आयज सेंट विन्सेंटच्या किंगस्टन हांगा अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हांचे मदीं जाल्ल्या खेळांत अफगाणिस्तानान बांगलादेशाचेर 10 धांवड्यांनी जैत जोडले। अफगाणिस्तान पंगडान सुरवेक फलंदाजी करून निर्धारीत 20 षटकांनी 5 गडे वगडावन 115 धांवड्यो काडल्यो। बांगलादेशाचो पंगड 17 षटकांनी 5 चेंडूत फकत 105 धांवड्यो काडूंक शकलो। ह्या जैता खातीर अफगाणिस्तानाचो पंगड सेमीफायनलींत पावलो। काल जाल्ल्या मॅचीत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 24 धांवड्यांनी जैत जोडून सेमीफायनलींत प्रवेश केलो। भारताचो खेळ बिरेस्तारा सेमीफायनलींत इंग्लंड पंगडा वांगडा जातलो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।